कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टुडे न्यूकार हांव संजना काणीकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। वाळपय रेडी खातीर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत सांखळेच्या तरणाट्याक आगताक मरण, तिगांक गंभीर दुखापत, उपचारा खातीर जीएमसीन भरती। उच्च दर्जाच्या गांजो तस्करी प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन बेंगलोरच्या तरणाट्या सयत तिगांक केली अटक। प्रकरणाचे दागेदोरे बँकॉका मेरेन, बँकॉकांतल्या दुबाविता 8 लुकआउट नोटीस जारी। नवे शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिलाच्यान 6वी ते 10वी इयत्ता आनी 12वीचे वर्ग चलतले। सकाळी 11:30 मेरेन 1 मे ते 3 जून मेरेन आसतली सुटी। 4 जूनात सावन परत शाळा जातल्यो सुरू, शिक्षण खात्याचे परिपत्रक जारी। बोगदा वास्को प्रकरणात कोर्टाचो पुलिशेक दपको, कार्यकारी अभियंतो काशीनाथाची याचिका निकालांत काडीत त्या चौगा आड एफआयआर दाखल करपाचो कोर्टाचो पुलिशेक आदेश। पणजेचे पुलीस मुख्यालय बॉम्बान उडोवपाची धमकी, पुलिसांक आयलो ईमेल, बॉम्ब स्क्वॉडान घेतलो सोद, कितेंच लागले ना हाती। बोर्डा मडगांवां एका कामगाराची सापडली कूड, झाडावेल्यान पडून मरण आयिल्ल्याचो दुबाव, फुडलो तपास सुरू। आता खबरो विस्तारांत। रेडीगार्ड वाळपय 2 स्कूटरी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत सांखळेच्या शॉन सायमन लोबो ह्या 20 वर्साच्या तरणाट्याक जागेरूच मरण आयलें, जाल्यार हेर 3 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या। दुखापत जाल्ल्या 3 जाणांक उपचारा खातीर गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात। नमस्कार। रेडीगार्ड वाळपय 70 हांगासर आतांच कांय वेळा पयलीं एक्सिडेंट जाल्लो आनी ह्या अपघातान शॉन सायमन लोबो ह्यो 20 वर्साचो पिरायेंत तेका जाग्यारच मरण आयिल्लें आसा। तशेंच 3 जाण आसा हांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेलेले आसा। ह्या वेळार मेळिल्ले म्हायतीनुसार रेडीगार्ड वाळपय 70 हांगासर जेन्ना 2 एक्टिवा म्हणजे एक्टिवा आनी ओलो गाडी समोरासमोर हेंची टक्कर जाली तेन्ना ह्यो अपघात आसलो, ह्यो मोठो आसलेलो आनी तेतून 4 जाणां उसळून पडलीं आनी तांकां मागीर 108 वाळपय हॉस्पिटलांत व्हेलें आनी तेजे मागीर तांकां बाकीचे 3 जाण आसा हांकां बांबोळी हांगासर उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा। तिगांची प्रकृती आसा ही चिंताजनक आसा आनी शॉन सायमन लोबो ह्यो तेका जाग्यारच मरण आयिल्लें आसा अशी म्हायती आसा। हेतून 4 जाणां आसले, भितर 2 जाणां चली आसा आनी 2 जाणां दादले भुरगे आसलेले। ह्यो जो शॉन आसलो तो सांखळेच्यान वाळपय हांगासर येतालो। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास वाळपय पुलीस करीत आसा। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत। गोंयांत ड्रग्स तस्करीची एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसतना हायड्रोफोनीक वीड म्हळ्यार उच्च दर्जाच्या गांजो तस्करी प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन बेंगलोरच्या तरणाट्याक अटक केल्या। ताचे कडल्यान 11.67 कोटी रुपयांचो 11.672 किल गांजो जप्त केलो। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हो गांजो खंय गोंयांत विकपाचो आशिल्लो। ह्या प्रकरणाचे दागेदोरे बँकॉका मेरेन आशिल्ल्याची म्हायती पुलिशेच्या हातीक लागल्या। क्रायम ब्रांचीन आंतरराष्ट्रीय गांजो तस्करी प्रकरणात बेंगलोरच्या गौतम एम ह्या तरणाट्याक अटक केल्या। ताचे कडल्यान 11.67 कोटी रुपयांचो 11.672 किलो हायड्रोफोनीक वीड म्हळ्यार उच्च दर्जाचो गांजो जप्त केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो गांजो बँकॉकच्यान गोंया विकपा खातीर हाडिल्लो खंय। गौतमान पुलीस चौकशे वेळार सांगलें की ताका बँकॉकांतल्या तस्लीम नांवाच्या ताच्या इश्टान गांजाची तस्करी करपा खातीर 1 लाख रुपया दिता म्हणून सांगिल्लें। केरळाक कन्नूराच्या श्रीजिलीन बँकॉका खातीर ताची तिकेट बूक केल्ली खंय। उपरांत बँकॉक वचून गौतमान हो गांजो हाडलो। ह्या प्रकरणात बेंगलोरच्या शिलना ए हे बायलेकूय अटक केल्या। शिलना ह्या गटाची महत्वाची मेंबर आशिल्ली। बँकॉक आनी थळाव्या सप्लायरा आड तिचे कनेक्शन आशिल्ल्याचे गौतमान पुलीस चौकशे वेळार सांगिल्लें। शिलनाकूय पुलिशेत ताब्यात घेतल्या, तशेंच श्रीजिलाकूय कुन्नूर केरळाच्यान अटक केल्या। या प्रकरणात घुसपिल्ल्यान बँकॉकच्या दुबाविता आड लुकआउट नोटीस काढल्या। ह्या वर्साची सगळ्यात मोठी ड्रग्स रेड क्रायम ब्रांचान मारलेली आसा। हायड्रोपोनिक वीड ह्या नावाचो गांजा जो 11.672 किलो हो जो गांजा आसा तो क्रायम ब्रांचान धरलेलो आसा। जाल्यार 8 मार्चाक गौतम एम हो जो 26 वर्सांचो भुरगो जो रावपी गोंयान बट नेटिव्हली
एक्चुअली तो बेंगलोरचो ताका रेड हँडेड धरलो. मागीर ताका जेन्ना धरलो तेन्ना तेणें खुबश्यो गजाली उक्ताडार हाडल्यो. त्यो म्हणजे तस्लीम म्हणून ताजो एक फ्रेंड आशिल्लो जो बँकॉक आसता आनी तेणें ताका 1 लाखाची डील केल्ली. आपलो जो कन्सायनमेंट आसा तो कन्सायनमेंट बँकॉक टू इंडिया हाडपाक तेजे कडेन तेणें 1 लाखाची डील केल्ली. आनीक हो जो तस्लीम आसा तेजे वांगडा तेंचे जे फूल जो ग्रूप आसा त्या ग्रुपान एक की मेंबर आसा शिलना म्हणून एकले तेंचे की मेंबर आसा. ते जे मेंबर आसा तेजी बी अटक क्रायम ब्रांचान केल्ली आसा. मागीर त्याच बरोबर तेंचो ह्या ग्रुपाचो फायनान्शियल बॅकबोन असो कन्नूर केरला रावपी श्रीजील म्हणून एकलो आशिल्लो वांगडी आशिल्लो तेंचो जो तेंचो फायनान्शियल बॅकबोन म्हणूंक शकता आमी. जो गौतम आसा त्या गौतम थायलंडाक सावन इंडियान यो वच करपाक लागून तेजी टिकेट बूक करप किंवा बाकीचो कसलो खर्च आसा तो सगळो करप हो जो श्रीजील म्हणून हो जो आसा तो करतालो. मागीर तेच बरोबर हांकां तिगांकूय आतां अटक केल्ली आसा. आनी सगळ्यान म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार हो जो गांजा आसा तो 11.672 kg आसा. तसोच ह्या गांजाची जी कॉस्ट आसा ती 11.67 CR म्हणजे 11.67 कोटी ह्या गांजाची कॉस्ट आसा. सो आयची ही सगळ्यान मोठी बातमी जी क्रायम ब्रांचान आयज ह्या 3 जाणांक अटक केल्ली आसा आनी हो जो गांजा आसा तो धरलेलो आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. हयना करून निमणे नवे शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिलाच्यान सुरू जातले अशी माहिती दिवपी परिपत्रक शिक्षण खात्यान जारी केला. इयत्ता 6वी ते 10वी तशेंच 12वीचे वर्ग सकाळी 11:30 मेरेन चलतले. 1 मे ते 3 जून मजगती विद्यार्थ्यांक सुटी आसतली. 4 जूना सावन परतून शाळा सुरू जातल्यो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी दिली. हयना करून निमणे नवे शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिलाच्यान सुरू जातले. 1ली ते 5वी आनी 11वेचे वर्ग जून म्हयन्यात सुरू जातले जाल्यार इयत्ता 6वी ते 10वी तशेंच 12वेचे वर्ग सकाळी 11:30 मेरेन चलतले अशी माहिती दिवपी परिपत्रक शिक्षण खात्यान जारी केल्ल्याचे शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडेन सांगले. अवेरनेस काल जे सर्क्युलर काडला ताचेर कित्याक आपल्याक खबर ना अशें कोणाकूय जावपाक जायना आनी कितें बारीक कितें क्वेरी जाता मिसअंडरस्टँडींग जाता तें सगळें क्लॅरिफाय करपाक. पयलीं म्हणल्यार NEP आमी इम्प्लिमेंट करपाचें हें 3रे वर्स. 2 वर्सां फाटीं आमी NEP फावंडेशनल लेवल 1 लायली. परत ती फावंडेशनल लेवल 2 लायली आनी 9वेक लायली. सो अंदू 3rd वर्स आमचें आमी फावंडेशनल लेवल 3 वता. नेक्स्ट म्हणल्यार 9वेक लायिल्ले अंदू 10वेक वता आनी 3री आनी 6वी हातून ह्या 2 स्टेजीक म्हणल्यार सगळ्यो आमच्यो स्टेजीस फावंडेशनल प्रेपरेटरी मिडल आनी सेकंडरी हाची पयली स्टेज ऑर फुडली स्टेज ह्या वर्साच्यान सुरू जाता. आनी त्या खातीर आमी एक स्टियरींग कमिटी केल्ली NEP इम्प्लिमेंट करपाक आनी त्या स्टियरींग कमिटीन एक डिसिजन घेतिल्लें की पयलीं जे आमचे एकाडेमीक इयर जुनान सुरू जाताले ते एप्रिलाच्यान सुरू करचें म्हणून. केंद्र सरकाराचे नवे शिक्षण धोरण चालीक लावपी गोंय हे देशातले पहिले राज्य थारला. मात गोंय सरकाराच्या या निर्णयाक विरोध करून पालकांनी ताचे आड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयान मागयल्ल्या सुचोवण्या आनी हरकती दाखल करपाच्या सल्ल्या प्रमाण वट्ट 4047 इतल्यो हरकती आयिल्ल्याचे शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडेन सांगले. मात हातूंत कांय हरकती एकाच सारक्यो आशिल्ल्यो जांचेर फक्त स्वाक्षरी वेगळ्यो आशिल्ल्याचे जिंगडे उलयलो. ऑब्जेक्शनाचे फिगर्स इंडिविज्युअल 3946 असोसिएशन्स 9 PTAs 89 and some prominent figures ex-politicians 3. Total 4047. मजगती 9वेच्या विद्यार्थ्यांक खंयचोय विशय क्लियर केलो ना जाल्यार लेगीत तांकां 10वेक बसपाक मेळटलें. पूण तांणी 10वेचें शिक्षण घेतना आपले 9वी इयत्तेच्या विशयांत परीक्षा दिवन ते क्लियर करप सक्तीचें आसा. 9वेच्या वर्गांतले विशय क्लियर केले बगर 10वेचे परीक्षेक बसपाक मेळचे ना अशें गोंय शालांत मंडळाचो अध्यक्ष भागीरथ शेट्टीन स्पश्ट केलें. उरले तांचे 1 किंवा 2 विशय उरलेले किंवा तांचे विशय उरले चड जाल्यार ताका न्ही आमी 80 म्हणून दिले. सो
सो अलाउड टू कीप गन्स. म्हणजे 9वेचो भुरगो फेल जर जालो, फेल म्हणना आमी ताका नीड्स इम्प्रुवमेंट, तो 10वेक येवन बसतलो. पण 10वेक बसता आसतना 10वेचो तो शिकतलो, पण त्याच वेळार तो 9वेक ताजो पेपर जर उरलो आसत जाल्यार तो क्लियर करतलो. तो पेपर क्लियर केल्या शिवाय ताची 10वेची परीक्षा ताका दिवंक मेळची ना किंवा ताचो रिजल्टूय दिवंक मेळचो ना आमकां. ही वोंट बी डिटेन. ताणें तें केटी म्हणून आमी तो केला, ती प्रोविजन दवरल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बोगदा वास्को प्रकरणात कोर्टान पुलिशेक दपको दिलो. सरकारी कामांत आडखळ हाडपाच्या तशेंच सरकारी अधिकाऱ्यांक धमकी दिवपाच्या प्रकरणात वास्कोच्या त्या चौगा आड FIR दाखल करपाचो आदेश कोर्टान पुलिशेक दिला. पळयात पुराय बातमी. सरकारी कामात आडखळ हाडपाच्या तशेंच सरकारी अधिकाऱ्याक धमकी दिवपाच्या प्रकरणात वास्कोच्या त्या चौग जाणां आड FIR करपाचो आदेश कोर्टान वास्को पुलिशेक दिलो. बोगदा वास्को वाठारांत वीज खात्याच्या जागेवेले अतिक्रमण काडपाक गेल्लो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये आनी थळावो आमदार संकल्प आमोणकारा मदीं वादावादी जाल्ली. ह्या कोफुसावा उपरांत काशीनाथ शेटयेन सरकारी कामात आडखळ हाडल्या तशेंच सरकारी अधिकाऱ्याक धमकी दिल्या म्हणून पणजे पुलिशेंत कागाळ केल्ली. पणजे पुलिशेन 0 FIR नोंदोवन हे प्रकरण वास्को पुलिशेक वर्ग केल्ले. उपरांत वास्को पुलिशेन ह्या प्रकरणाची दखल घेवंक नाशिल्ल्यान काशीनाथ शेटयेन मुरगांव कोर्टात याचिका दाखल केल्ली. ही याचिका निकालात काडटना कोर्टान वास्को पुलिशेक त्या चौगाय आड FIR नोंद करपाचो आदेश दिलो. आज कोर्टान ऑर्डर पास केल्या. म्हजे कंप्लेन आशिल्ली पळय 1 तारखेची त्या इन्सिडंटाचेर, ताचेर FIR करचो म्हणून विथीन 24 hours. FIR अजून जावंक नासले टील नाव. FIR पयलीं आमी हेतून गेल्ले, गव्हर्मेंट सर्वंट जावन ते करनाशिल्ले PI. मागीर आमी SP कडेन गेले. तो टिक्कम सिंग म्हणटा तो SP आहा पळय, ताका कितें खबर आसलें कोण जाणा, ताणें ऑर्डर पास करूंक ना. एज पर हे ताणें ताजे बरोबर कंबायन दिल्ले. ताका आमकां 173(4) शिकोवचो पडटलो. जे गव्हर्मेंटाचेर तो म्हज्या लेवलाचो ऑफिसर अजून करनाशिल्लो. हे ताका आतां कोर्टान शिकयला. आय एम गोईंग अगेन्स्ट हिम इन द कंप्लेंट ऑथॉरिटी ऑन PI आनी SP ऑल्सो ना. आणि आय एम गोईंग ऑल्सो, आय एम मेड अ कंप्लेंट अगेन्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन ऑल्सो. म्हाज्या अगेन्स्ट तिणें ताका PP दिल्लो. PP कोणें आमचे बर्डेन, पूनम बर्डेन, तिजेरूय हांवें कंप्लेंट केल्या. हेचेर गव्हर्मेंटाक दिवपाचें सोडून ते आनी कोणाक दितात. आनी एज पर सेक्शन 199 बीन आतां आमी वी वील मेक अ कंप्लेंट. आनी ताजेर ललिता कुमारीन सांगलेलें आहा, हे जर FIR करना ऑन PI आनी SP वी आर गोईंग टू पोलीस कंप्लेन एंड ऑल्सो टू द कोर्ट्स. सर स्टार्टिंगान तुवें म्हणलें आपल्याक MLAन क्वेश्चन केले प्रॉब्लम ना, दुसऱ्यांनी म्हाका हांवें कितें सांगलेलें, म्हजी कंप्लेन आहा ती रजिस्टर करूंक जाय. मागीर म्हाका रिपोर्ट आयलो म्हज्या हिचो, ताणें ब्लॉक केलो आनी कितें तें घातलें सगळें आमी. पूण ताणें करपा जायना, कोणें तरी करूंक जाय न्हय. आनी हांवें कितें आतां कितें आयलां सगळ्यांचेर कर म्हणून, ते 4 जाणां आनी अदर्सान सगळे जाणां आयले. सो यूल नो द कंटेंट्स. तुमकां चॅलेंज येयलेली FIR करून दाखय म्हणून. केली न्हय रे FIR. आमी पळय असले गुंडांक, फालतू गुंडांक बीन भियाना. खंयचे गुंडा हाडले तुवें तांकां आमी भियाना. स्ट्रेट तुमकां सांगता. ते हांगातल्यान बेडका काय उबे मारता तांकांय भिना, कळ्ळें न्हय. वी आर गव्हर्मेंट सर्वंट हियर टू. आमकां आमच्या चिफान सांगलेलें आहा, पावर मिनिस्टरान CMान 1 इंच जागो कोणाक दिवपाचो ना म्हणून कालूय सांगला. हे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाक वांटो बिटो दिवपाक आमची कामां न्हय. तुम्ही वोट बँक पॉलिटिक्स करा, तुमच्या घरा करा, आमकां सांगू नाका. इट इज वन टायप ऑफ अ करप्शन टू गीव वोटर्स हे कितें रे वांटो बिटो ह्यो. आमचे कडेन खेळपाचें न्हय. तुका खंय जाय थंय तुमी वचा. वी आर आमी एज अ गव्हर्मेंट ऑफिसर आय वेंट टू कोण टुडे वॉन्ट 2 न्ही 4 बंद कर म्हणून सांगता. आतां आमी 4 बंद करता. 4 बंद. ताका कुशीक आनी एक वाटा ती कोणें सांगलें आज पर्यंत. बरें तूं एका मनशाचे टेक ओवर करता, ताजे वोटर्स टेक, दॅट इज नॉट करेक्ट न्हय. आनी तूं आमचेच कडेन झगडटा. गव्हर्मेंटा कडेन यू शूड नॉट फायट न्हय. दॅट डू यू फेल थ्रेटन्ड बाय ऑल दीस. देन देर वेर सो मेनी पीपल न्हू. ते मडक्यावालो कोण हप्तेवाले तेजे सगळे ते कोल हप्तावाल्याचे काम द्या. तांकां कांय काम ना मरे थंय गुंडांक त्या. But this looks like government against government. How government against government? Because he is in the ruling, sir, no? Sir, this is not government against government. No, not government against government, but कोणे people. wrong केले सर. पळय हांव कित्याक गेल्लो ती प्रोटेक्ट करपाक जाय. ताका कोणाक कंप्लेंट जाल्यार ही कॅन मेक अ कंप्लेंट टू माय हायर अप्स. आय हॅव टेकन ऑल परमिशन्स फ्रॉम हायर अप. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पणजेचे पुलीस मुख्यालय बॉम्ब घालून उडोवपाची धमकी कोणे तरी दिल्ल्यान राजधानी पणजेंत बोवाळ पडिल्लो. पणजे पुलिशेन बॉम्ब आशिल्ले धमकेचे ईमेल कोणे तरी धाडिल्लो. हे ईमेला उपरांत पुलिशेन बॉम्ब स्क्वॉडाक आपोवन सगळे कडेन सोद घेतलो, मात बॉम्ब कांय सापडलो ना. सायबर सेल ह्या प्रकरणाचो तपास करतात.
आमी आसात पणजे पुलीस हेडक्वॉर्टराचे भायर. जाल्यार हांगा आयज एक अशी एक घटना घडली जी सकाळी 10:30 ते 11 हेजे मदीं हांगा जो DGP ऑफिस आसा, DGPच्या ऑफिशियल मेल आयडीचेर एक मेल येता आनी त्या मेलीन सांगतात की हांगा DGPच्या ऑफिसान बॉम्ब आसा म्हणून, आनी हो जो बॉम्ब आसा तो थोड्याच वेळान फुट्टलो अशी कितें तांकां मेल येयली. जाल्यार ती जेन्ना मेल येता तेन्ना हांगा रोखडीच हांगा फायर ब्रिगेड पावता, तशीच एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड पावता, मागीर तशेंच हांगा बॉम्ब डिस्पोज करपाक तेंची जी टीम आसा तिवूय पावली. आनी हांगा सगळ्याक तेंचे कुत्रे बरोबर तेंचे कुत्रे आशिल्ले जे सोदपाक खातीर बॉम्ब सोदपाक खातीर हांगा सगळी तेणी यंत्रणा वापरली. पूण हांगा बॉम्ब मेळ्ळो ना. पूण एक 3 वरां सुमार हांगा सर्च ऑपरेशन जें आसा तें चल्लें आनी तरी आसतना हांगा बॉम्ब मेळ्ळो ना. आनी हो जो एरिया आसा त्या एरियान अजून पर्यंत 3 वरां हांगा ऑपरेशन करून जे बॉम्ब डिस्पोजल टीम आसा ती हांगासल्यान भायर सरलेली आसा. पूण फायर ब्रिगेड आनी तशेंच एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड जे आसात ते अजून हांगा आमकां आसात ते दिश्टी पडटात. पूण हांगा बॉम्ब ना, हो एक हॉक्सकॉल जावंक शकता अशी शक्यता आसा. पूण हे फाटले समज आमी 1-2 म्हयने पळयले जाल्यार गोंयान हे 3री फावटी अशी एक मेल येयल्या. कित्याक हेजे पयलीं हांगा JEC कॉलेजीन फर्मागुडी फोंड्या हांगा तिवूय येयल्ली, मागीर परवरी एक हॉटेल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटान थंय एक अशीच मेल येयल्ली, मागीर ही 3री मेल. पूण जेन्ना गोंयान अशी गजाली घडटात, जेन्ना अशी मेल येतात तेन्ना सायबर क्रायम जो आसता तो सायबर क्रायमाचो हांगा कितलो पर्यंत कंट्रोल आसा आनी कितले पर्यंत हे जो कोण मेल धाडटा तांकां सोदूंक शकतात सायबर क्रायम, हेजेर सुद्दां पळोवपा सारकें आसा. आनी आयज खूब DGPच्या ऑफिसान मेल येयल्या. सो हांगा हेजेर आतां सायबर जो आसा, सायबर सेल जो आसा पुलीस डिपार्टमेंटाचो, तो हांगा हो मेल धाडपी कोण आसा आनी कितें आसा ते बेगीन सोदून काडटलो काय असोय प्रश्न येता. गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. बोर्डा मडगांवां एका कामगाराची कूड सापडली. झाडाचेर तोरां काडपाक चडिल्ले कडेन ताका पडून मरण आयलां आसूं असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. उपरांत ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. 15 म्हाका कॉल येयलो, बाबा अशें एक इन्सिडंट. हांगा जे वर्कर आहा तेणी कॉल करून सांगलो ही हांगा जी रावता पळय ती भरपूर जाण जाणटेलीच रावता, ती अबावट ते आमकां 70 वयर आसात आनी तांकां कोण ना. सो ती सकाळी फुडें जेन्ना गेटी कडेन येयली पळोवपा तेणें पळयलें हांगा तोरां पडलेलीं आहा. सो ती पुंजोवपा लागली तोरां पुंजयता तिका सायडीन कोण पडलेलो दिसलो. सो तेणी मागीर त्या लेबरांक सांगलें अशें अशें जालां म्हणून. थंयच्यान म्हाका तेणी कॉल केलो. तेन्ना हांवें पयलें आमच्या फातोर्डा पुलिसाचेर कॉल केलें आनी मागीर हांवें एम्बुलन्साक कॉल केलें. एम्बुलन्स सद्या वेळना आसा, थंयच्यान आमी येता. तेन्ना फातोर्डा पुलीस स्टेशन येयले आनी तेणी चॅक केलें तो म्हणपाक ताका मातशें पल्स आहा तितलें ट्रिटमेंट तितलो तेजें हें ना, कंडिशन सामकें हें आहा. आनी त्या लेबर म्हणटाले 9:30 सुमार कोण तरी वयर सोडलेलो तेणी पळयलो मॉर्निंग सकाळीं आतां 9:30 सुमार वयर सोडलेलो पळयलो. म्हणजे तेणी ते आपणा काम करीत रावले, कोण तांकां खबर ना. तो म्हाका दिसता वयल्यान स्लीप जावन तो पडलो आनी तो एक लेबर सो दिसता म्हाका हांगसरले ते आमचे बॉटल बी असो दिसता म्हाका. चडशे हांगसरले रेजिडेंट रावता ते म्हणटाले म्हाका हांगसरलो आमकां अशें लोकल बाटली पुंजयता हें पुंजयता तो असो म्हणून. म्हाका तो चड करून चोरपाक काडपाक येयल्लो तोरा आनी ती काडटा तो वयल्यान सकयल पडलो आनी तो हें जालो. म्हादयच्या बाबतींत कर्नाटकाचे खासदार जशे एकठांय येवन लढटात तशेंच गोंयच्या खासदारांनी एकठांय येवपाक जाय. उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद आनी राज्यसभा खासदार तानावडेन आपल्या वांगडा संसदेंत गोंयच्या विशयांक वाचा फोडची अशें आवाहन दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यादो फर्नांडिसान केलें. तशेंच केंद्र सरकार विरोधकांचो आवाज दामून दवरपाचो यत्न करता. जायत्या म्हत्वाच्या विशयांचेर आमकां संसदेंत उलोवपाक मेळना. सभापती विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांक उलोवपाक दिना असो आरोपूय विर्यादोन केला. जेन्ना सरकार आख्खे देशाचेर बरेपण करूंक सोदतात आनी ऑपोजिशनान आमचो प्रधानमंत्री टायम ना लोकसभेक येवपाक, भायर भोंवपाक ताका टायम आसा. ही कॅन विजीट ऑल फॉरेन कंट्रीज बट नो टायम टू कम इन द पार्लिमेंट. आनी जेन्ना प्रधानमंत्री लोकसभेन येता तेन्ना स्पीकर ऑफिस दवयता ऑपोजिशनातून. त्या दिसा आमचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट फ्रॉम नॉर्थ गोवा ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पॉवर श्रीपद नायक दिसती पडलो. म्हाका बरें दिसलें बाबा, खूब तेंपान दिसती पडलो. आनी हांव तेन्ना म्हजो उलोवपाचो टायम आयिल्लो. 0 आवरान म्हजें 4th नेम आशिल्लें आनी तेन्ना हांवें चिंतलें सांगतना regarding a very important issue
की एंडाक हांव अपील करतलो स्पिकरा फुडल्यान की तूं आनी हांव गोंयकार आनी तिसरो पळय आमचो आसा राज्यसभान पॉलिटिक्स गेली तेल्लाय तिगूय एक जावन गोंयाक वचून लढाई करया नाल्यार गोंयाक गेले बीजेपी काँग्रेस आनी कितें म्हूण अशेंच उरले आमी गोवा सेव्ह करपाक जाय ऑलरेडी डॅमेज जाल्ले आसा फाल्यां तुका आनी म्हाका असले दीस येवपाक ना पळोवपाक की आमच्यान कांयच करपाक जायना आतां करपाक जाता तिगूय आसा आमी गोंयांत अपघातांचें सत्र सुरूच आसा बोर्डा मडगांवां एका वेगान येवपी दुचाकी चालकान रस्त्याक कुशीक चलपी उल्हास वाडकार ह्या 55 वर्साच्या दादल्याक धपको दिल्ल्यान गंभीर दुखापत जाली उपरांत ताका दक्षिण गोवा हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्लो मात ताका जाग्यारूच मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी सांगलें ही घडणूक रातच्या 12 वरांचेर घडिल्ली पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो आनी दुचाकी आड गुन्यांव दाखल केलो पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा काल राती बोड्डे हांगा जाल्ल्या एक एक्सिडेंटा भितर एकल्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे उल्हास वाडकर 55 वर्सां बोड्डेचो रहिवासी हो चलत वतना एका दुचाकी स्वारान हाका जबरदस्त धक्को दिलो ह्या धक्क्या भितर तो गंभीर रित्या जमनीर पडल्यान गंभीर रित्या जखमी जालो ताचे नंतर ताका दक्षिण गोवा जिल्हा हॉस्पिटलांत व्हेलो उपचारा खातीर पूण थंय ताका दोतोरांनी मृत घोशीत केलो मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे एक स्पिडीन बायक जी घेवन रायडर वतालो ताचें नांव आसा ब्रायन बॉर्जीस हाणें ताका फाटल्यांतल्यान धक्को दिलो आनी तो सकयल पडलो त्या खातीर फातोड्डा पुलिसांनी ब्रायन बॉर्जीस 31 वर्सां हाजे विरुद्ध गुन्हो नोंद केल्लो आसा आनी हाचो तपास फातोड्डा पुलीस करतात फातोड्डा पुलिसाचे निरीक्षक नाथन आल्मेदा हाज्या मार्गदर्शना खाला उपनिरीक्षक सुनील सावंत ह्या सगळ्या एक्सिडेंटाचो तपास करता गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानीकर शामेर खोल म्हापशा व्हायट कॅसल इमारती लागसार आशिल्ली बेकायदेशीर बांय निमणी पुरयली ही बांय दूशीत आशिल्ल्यान उदकाक लागून रोगराय पातळपाची भिरांत उप्राशिल्ली ही दूशीत बांय पुरोवची म्हूण अधिकाऱ्यांनी संबंधितांक निर्देश दिल्ले खरे पूण तरी लेगीत ही बांय पुरोवंक नाशिल्ल्यान उदका स्त्रोत खात्यान ही कारवाय केली ताका लागून थळाव्यांनी समाधान उक्तायलां 2017 आम्ही बिल्डिंग कंप्लीट करून ऑक्युपन्सी केली आणि हँड ओव्हर केले पोझिशन हांगा 2 मुणकार आसले तेतूंतल्यान सगळ्यांक फ्लॅट्स बीन कितें ते दिले तेतूंतली एक मुणकार जेणी आता ती थंयसर फाटल्यान बडबड करता आता ही जी बाय आसा तेंच्यांनी याचो आमी तिगांनी 3 फ्लॅट हँड ओव्हर केल्ले आमकां एक सो हेतूंतलो एक फ्लॅट हेणी एकट्या बायलेक विकलो आणि त्या बायलेन 1.5 वर्स पयलीं सगळे ओके आसले ऑल ऑफ अ सडन 2023 ती म्हाज्या फाटल्यान लागली आनी म्हाजेर कंप्लेनी फायल करूंक लागले आतां म्हाका एक सांगा बाय जर कॉन्टेमिनेटेड जाली ही बिल्डिंगेची बाय ओके कंप्लेनूच करूंक जाय जाल्यार तिगांच्या नांवान लिंक रिल्टर्साचेर करूंक जाय कंप्लेन फक्त म्हाज्या नांवान जाता अनूप खोबरेकराच्या नांवान कितें कॉन्टेमिनेटेड म्हणून सो हांवें कॉपरेट केलें हेल्थ डिपार्टमेंट WRD डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हे सगळे हांवें कॉपरेट केलें हांकां खंयच आपोवंक ना म्हज्या नांवान कंप्लेनी आहा म्हणून आनी हांवें ताका ट्रिटमेंट केली बेस्ड ऑन हेल्थ हेचेर ट्रिटमेंट करून हांवें ती बाय डिस्कनेक्शन केली बिकॉज ती कॉन्टेमिनेटेड मेळ्ळी ट्रिटमेंट केल्या उपरांत ती कॉन्टेमिनेटेड मेळ्ळी ती कॉन्टेमिनेटेड आतां म्हाका एक सांगा हांवें करूंक ना बाय आमची पयलींची ती फक्त आमी रिनोवेट केली आतां त्या बायन जर हॉटेलसर जेन्ना ते सिवेजाचें काम चालू आसलें तेन्ना खंयचो तरी गटराचो झरो कनेक्ट जाला आसतलो ताका सो ताका लागून ते कॉन्टेमिनेटेड जाली बाय कॉन्टेमिनेटेड आसा तितून सिवेजाचें उदक येतालें बिल्डर आमकां चडयतालो दितालो म्हणून सारिका वशिश्ट मॅडमान हे उदक बंद डिपार्टमेंटाक लेटरां धाडली की बंद करा म्हणून उदक हे लोकांच्या हेल्थाक इश्यू जाता हेच्या खातीर कित्याक आमी अंथरुणार पडटाली आनी ही हेची बुद्धी पडोंक लागली ती टेस्टींग केली तेतून गावली कॉयलीन म्हणून खूब बॅक्टेरिया आहा भितर आणि ही आमची बाय ही पहिली गजाल म्हणजे आमची पहिली दुसरी असली ते तिने बुजयली आणि ही नवीन बांधला आणि आमकां खबरूच ना की हेचे केन्ना टेस्टिंग जावना आनी हेचे कांयच जावना म्हणून आमकां कळोवंक ना जेन्ना हिने रिपोर्ट काडलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की अशें सारकें हांकां अवेअर केलेलें बिल्डिंगेक तर हिचे कोण आयकूंक तयार ना बिल्डिंगेक तेची सायड घेता बिल्डराची पण आमी आतां जे ते सांगलें की बंद जावपाचें आहा म्हणून आमी सकयल येयला पळोवपाक बाय बंद जाता म्हणून युजींग गोवा पोल्युशन बोर्ड आयिल्लें तेंच्यांनी सुद्दां टेस्ट रिपोर्ट केल्लो तेंच्यांनी सुद्दां तांकां नोटीस धाडलेलें की वेल वॉटर वॉज कंटॅमिनेटेड एंड दीस रेस्क्यू पीपल वर युजींग द वॉटर ओके मॅडम सो इतलेंच सांगता की एट लास्ट लायक इट वॉज हे हार्डली ऑलमोस्ट 2 years बॅटल आय वॉज फायटींग आनी इतलेंच न्ही सिन्स आय हॅव पुट दीस ऑन व्हिडिओ पिक्चर हांवें घातलें तेणी म्हजें सिवील सूट ऑफ 2 crores rupees 1 criminal सूट आनी 1 कंटेम्प्ट कोर्ट
ताणी हे म्हजेर केस घातला. ओके, बरं, ही बिल्डिंगेचें नांव कितें? व्हाईट कॅसल बिल्डिंग. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.